पर्रीकाराचे उदारीन कर्नाटकातल्या शेतकारांक बरोच नेट चढला। इतलो तेंप हुबळी धारवाड मेरेन उत्तर कन्नडात मर्यादित आशिल्लें शेतकारांचें आंदोलन बंगळुरात पावलां। शेतकार म्हणटा कर्नाटकाचे बीजेपीन गोयचे मुख्यमंत्र्या कडेन मेळून चिकनां चलयल्यात। प्रामाणीक आसल्यार प्रधानमंत्री मोदीन केंद्राचो स्टँड क्लियर करचो। ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟ। ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತ ನೀರು ಕುಡಿಸಲಾರದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು। ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ। ಇದು ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ। ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಾಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾತಾ ಇವ್ರಿಗೆ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ। ರಾಹುಲ್ ನಾ ಕೇಳಿರ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿದು ಬೇಡಿಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿವಿ ಆದ್ರ ಇವತ್ತು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿಬೇಕು, ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು। ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಈಗ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री, बीजेपीचो कर्नाटकाचो फुडारी आनी गोयच्या मुख्यमंत्र्याकडच्यान म्हादयच्या उदकाचे पत्र घेवपी येडियुरप्पा बंगळुरात शेतकारांक मेळूंक आंदोलनाची सुवातेर पावलो। बीजेपीचे यत्न चल्ल्यात ते खंय प्रामाणीक। काँग्रेसीचो कारभार 2 तोणांचो म्हूण तो थंय मिडिया कडेन उलयलो। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಗೋವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಈ ತರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಮನೋಹರ್ ಪಾರಿಕರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಇದು ಮೊದಲನೇದು। गोयच्या मंत्र्यांची मात भूमिका पळयल्यार पर्रीकार सद्याक एकोडो पडला। आम्ही सांगले आमचो स्टँड क्लियर आसा। आम्ही ह्या मुद्द्याचेर तडजोड करपाक कशेंच तयार ना। जे गोंयच्या लोकांचे हित आमी चिंतलां ते हित जपप आमचें कर्तव्य आसा। आमी म्हादयीचो एक थेंब सुद्दां कर्नाटकाक दिवपाचें ना हें आमी पयलीं पासून क्लियर केल्लें आसा। ह्यो कांय थोड्यो इलेक्शनाच्यो टॅक्टीक आसूं शकता। लेटराचो कन्सर्नाचो विचार डेफिनेटली जातलो आनी वी आर व्हेरी होपफूल दॅट आमकां उदक जाय पयलीं तें उदक आमचेंच आसतलें, तें खंय तरी डायवर्ट जावपा ना अशे तरेचें डिसिजन आपल्या डेफिनेटली घेतलं। खंय तरी एक मिसअंडरस्टँडिंगाचो एक प्रॉब्लेम आसपाक शकता। Other issue is regarding drinking water. So अजूनपर्यंत let the official talks have to happen. Nothing has happened. We are talking only about some letter and some news which is being carried out. Time will tell what is correct and what is not. इतले मजगती उत्तर कर्नाटकातले बंदाचे फाटभुंयेर कदंबाच्यो इंटरस्टेट बसी बंद आसतल्यो। आयज आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की रिगार्डिंग बंद म्हण पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। सो आमी एक डिसिजन घेतलं, आमी कॉन्टॅक्टान आहा विथ द डिपो मॅनेजर्स ऑफ द रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन थिंगा आनी आमकां ते फीडबॅक दितले आतां सांजचे वी आर कॉन्स्टंट टच। आमच्यो बसी ऑपरेटिंग टू हुबली ते आमी फाल्यां सकाळी सेशन स्टॉप करतले आनी बेलगांव आमी इन्फॉर्मेशन घेवन मागीर डिसायड करतले अर्ली मॉर्निंग नाल्यार रातचे। ओके। आनी आमी ऑलरेडी आमच्यो आयज आमच्यो नायट हॉल बसीस रातच्यो थिंगा त्यो मागीर थिंगा डिपोन आसतल्यो। ते भायर सरचे ना ना ते आयज रातच्यो ते मागीर सकाळी परते गोंय येवपाचे त्यो बसी आमी सकाळी डिसायड करतले पोजिशन घेवन बेलगांव हुबली। सो ते थंयच दवरतले वय रातचे तेंचे डिपोन आमचें अंडरस्टँडिंग आहा तेंचे कडेन। पर्रीकाराक एकोडो धरून बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आनी कर्नाटक समर्थक फुडाऱ्यांनी दिल्ली घेतिल्ली हीच ती प्रेशर टॅक्टिकेची बसका। पळयात बसकेत शाह आनी पर्रीकार धरून येडियुरप्पा, कर्नाटकाचो विरोधी पक्ष बीजेपी फुडारी जगदीश शेट्टर, केंद्रीय मंत्री आनी कर्नाटकाचो प्रभारी प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार आनी पियुष गोयल असल्यो मोठ्यो मोठ्यो हस्ती दिसतात आनी पर्रीकार एकटो आनी गोंयचो म्हणपासारको कोणूच ना। तात्पर्य इतले खरे, पर्रीकाराच्या पत्रांत कर्नाटकात मुसांच्या पोळ्याचेर फातर मारला, शेतकारांच्या आंदोलनाक नेट चढला,
गोंयान फकाणां केल्यार धारवाड गोवा महामार्ग आडावपाची भाशा शेतकारांनी बंगळुरात सुरू केल्या. ताची सुरवात बुधवारा उत्तर कर्नाटक बंदात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.